नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेन काल राती अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग म्हळ्यार स्पेडेक्स मिशन यशस्वीपणान चालीक लायले. श्रीहरिकोटा हांगच्या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्रांतल्यान डॉकिंग तकनीक प्रदर्शीत करपा खातीर इस्रोच्या 2 अंतरिक्ष यान व्हरपी PSLC-60 हे रॉकेट अंतराळांत सोडले. आता फुडल्या 10 दिसांत अंतराळांत डॉकिंग साध्य करपा खातीर हे दोनूय अंतरिक्ष यानां काम करतलीं. चंद्र मोहीम आणि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हांच्या सहयोगान फुडल्या मिशना खातीर म्हत्वाची तांक आशिल्ल्या प्रगत इन स्पेस डॉकिंग तंत्रज्ञान दाखोवपाचो स्पेडेक्सचो हेत आसा. यशस्वी प्रक्षेपण जाल्या उपरांत इस्रोचे अध्यक्ष S. सोमनाथ हांणी दोनूय उपग्रहांचे दोनूय पॅनल यशस्वीपणान चालीक लायल्यात अशी माहिती दिली. केंद्रीय PMO अणु ऊर्जा आणि अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग हांणी खबराकारांकडे उलयतना भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्रा खातीर 2024 हे वर्स म्हत्वाचें थारलां अशें तांणी सांगलें. When we have a space station over there, as I said, to put it in the layman's language, how do we land there? How do we move things there? So we need to have this technology. We can't simply have a station there which is just hanging in space and we sitting down here watching it. So how do we actually arrange transportation to and fro? And that is where, to put it in simple terms, this docking technology, which is also undocking at the same time, is going to help. This being very cost effective. Our 2 satellites, one named Chaser, the other one named the Target, have cost just about 125 crore rupees each, and our launch vehicle 250, which makes it hardly about 375 crore or so. भारतीय जनता पक्षाचे गौरव भाटिया हांणी दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तांच्यो सहाय्यक आतिशी मार्लेना हांणी भुरग्यांचो राजकीय फायद्या खातीर वापर केला असो आरोप केलो. केजरीवाल आणि मार्लेना हांणी भुरग्यांचे व्हिडिओ अपलोड करून तांकां राजकारणांत धुकल्ल्यात असो दावो भाटिया हांणी केला. अशें करप हे किशोर न्याय कायदो 2015 आणि भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन आसा अशें तांणी सांगलां. परीक्षा में बैठते हैं और फेल हो जाते हैं तो इनको लगा कि हमारी साख पर भट्टा लगेगा, तो इन्होंने क्या किया कि 9वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा तो नहीं दी, लेकिन उनको फेल करना स्टार्ट कर दिया. इसलिए फेल करना स्टार्ट कर दिया कि अगर 9वीं और 11वीं में फेल करेंगे तो इनको लगा 10वीं और 12वीं के जो परिणाम आएंगे वो अच्छे आएंगे. और आप सोचिए किस तरह की विभत्स राजनीति ये व्यक्ति करता है, जो 11वीं और 9वीं कक्षा में हमारे बच्चों को जबरदस्ती फेल किया, उसके बाद उनके साथ कहता है हैप्पीनेस उत्सव बनाएंगे. आप सोच देखिए कितनी जहरीली है. शेतकार फुडारी जगजीत सिंग दल्लेवाल हाका इस्पितळांत व्हरपाक वा वैजकीय मजत दिवपाक सर्वोच्च न्यायालयान पंजाब सरकाराक अतिरिक्त 2 दिसांचो वेळ दिला. न्यायाधीश सूर्यकांत आणि सुधांशु धुलिया हांच्या खंडपीठान राज्य सरकाराचे विनंती प्रमाण हो आदेश दिवन सुनावणी 2 पंजाब सरकारा आड अवमान याचिकेचेर न्यायालयीन सुनावणी जातली. काल राती कळंगूट दर्यादेगेर मरीना शेकाचेर बोला रवी तेजा ह्या 28 वर्सां पिरायेच्या आंध्र प्रदेशच्या नागरिकाक मरण आयिल्ल्याची कागाळ नोंद जाल्या उपरांत कळंगूट पुलिसांनी शेकाचे धनी आग्नेल सिल्वेरा तशेंच शुबर्ट सिल्वेरा, अनिल बिस्ता, कमल सुनार हांकां अटक केल्या. जेवणाची ऑर्डर घेतना जाल्ल्या वादा उपरांत गिरायक आनी शेक कर्मचाऱ्यां मदीं झगडें जावन बोला रवी तेजा हाचो खून जाल्ल्याची नोंद जाल्या. दिल्लीचे राज्यपाल B.K. सक्सेना हांणी आम आदमी पक्षाच्या सरकाराक आशा कार्यकर्त्यांचे मानधन आणि आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन बेगिनात बेगीन दिवपाची सुचोवणी केल्या. भारतीय जनता पक्षाच्यो खासदार बासुरी स्वराज हांणी आशा कार्यकर्ता आणि आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांबरोबर दिल्लीच्या उपराज्यपालांची भेट घेवन कर्मचाऱ्यांच्यो समस्या तांचे मुखार दवरिल्ल्यो.
बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने पिछले 7 महीनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो वेतन है वो उनको नहीं दिया है। दूसरी तरफ आशा वर्कर्स मात्र 3,000 रुपया महीने की सैलरी पे काम कर रही है, उनका स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है और हर 3 साल पर उनका स्टाइपेंड बढ़ाना ये अनिवार्य था, ये लॉ में है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं करा है। उनकी वेदना ये बहरी सरकार सुनने से तो रही, इसीलिए आज हम माननीय उपराज्यपाल जी के यहाँ पर आए हैं उनके समक्ष गुहार लगाने के लिए। मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि माननीय उपराज्यपाल जी ने सभी बहनों की वेदना बहुत संवेदनशीलता से सुनी, आश्वासन दिया, उनकी समस्याओं को संज्ञान में लिया और ये आश्वासन दिया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश अवश्य देंगे। गोंय तियात्र अकादमी 2 जानेवारी 2025 सांजे 3:30 वरांचेर सर्गेस्त लुकासिनो रिबेरो द क्रिएटर ऑफ तियात्र हांची जयंती मनयतले। ही कार्यावळ कांपालावेल्या तियात्र अकादमी सभाघरांत जातली। ह्या कार्यावळीत ज्येष्ठ तियात्रिस्ट मारिया कॉसेसांव डायस ह्यो मुखेल सोयऱ्यो म्हूण हाजीर आसतल्यो। तशेंच लुकासिनो रिबेलो हांचे नातू युरी रिबेलो हे खासा सोयरे म्हूण हाजीर आसतले। ह्या वेळार कोंकणी संगीत कार्यावळीचें आयोजन जातलें अशें आयोजकांनी कळीत केलां। नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर देशभर नेटान तयारी चालू आसा। दिल्ली, मुंबय आनी देशांतल्या मुखेल शारांनी पुलीस बंदोबस्त वाडयला। वेगवेगळ्या वाठारांनी येरादारीची तपासणी नेटान सुरू आसा। तपासणे खातीर AI तकनिकीचो वापर करतना पुलीस दिश्टी पडटात। जम्मू काश्मीर पूंछ ह्या वाठारांत नियंत्रण रेषे लागसार पुलीस गस्त वाडयल्या। हे विशीं अदीक माहिती सुरतच्यो DCP हेतल पटेल हांणी दिल्या। पिछले 1 सप्ताह से हमारी तैयारियां चल रही हैं, जिसमें व्हीकल चेकिंग भी चल रहा है, ब्रेथ एनालाइजर का यूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स नारकोटिक्स जो किट है उसका भी यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन से सर्वेलेंस करना अभी जारी है और ख़ास करके जहाँ जहाँ सेलिब्रेशन होने वाला है उनके सेलिब्रेशन के लिए जो भी ज़रूरी है वो कागजात, उनकी NOC लेने का काम चल रहा है। उनको लाइसेंस देने के बाद ही वो ऐसे बड़े इवेंट को परफॉर्म कर पाएंगे। खास करके हमारे पास 4 SRP कंपनी है तो उसको तैनात करेंगे। ट्रैफिक की समस्या खास रहती है तो उसके कारण हमने 600 से ज़्यादा हमारे TRB ट्रैफिक जवान ब्रिगेड्स हैं उनको यूज़ में लाएंगे एंड 1000 से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी सड़कों पे रहेगी। सारी सीनियर ऑफिसर्स के साथ हमारी क्राइम ब्रांच एंड हमारे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी तैनात रहेंगे। इतल्या मजगती गोंयांत येवपी पर्यटकांचो वाडटो आंकडो लक्षांत घेवन येरादारी पुलिशेन गाडी चलोवप्यां खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात। गाडी चलयतना येरादारी नियम, गाडी चलयतना हेल्मेट घालप, गाडी चलयतना मोबायल फोन वापराचेर बंदी, सोरो पिवन गाडी चलोवप ना आनी जापसालदारकेन गाडयेची पार्किंग करप ह्या सारकिल्ल्यो मार्गदर्शक तत्वां पुलिशेन पर्यटक तशेंच थळाव्या नागरिकांक खातीर जारी केल्यात। गाडी चलयतना स्वताची तशेंच हेरांच्या सुरक्षेची जापसालदारकी सांबाळून गाडी चलोवपाचें आव्हान पुलिशेन केलां। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या X हँडल @DD News पणजी, फेसबूक पेज DD News पणजी आणि YouTube चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांक मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आता हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। देव बरें करूं।